हॅलो एव्हरीवन, तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर ग्रेवी काय ना हे टेंशन जाता जाल्यार तुम्ही वेज फ्रायड रायस करून खावं शकता. स्पेशली जेन्ना वेज डे आसा जाल्यार फ्रायड रायस पुलाव हे खावपाक बरें लागता. चला पळोवया आयच्या व्हिडिओन आमी सोया चंक फ्रायड रायस. सो हांवें हांगासर अरावंड हाफ केजी सुमार बासमती रायस घेतला. हे बरें वॉश करून घेवपाक जाय. मीनवायल एका कंटेनरान हांवें उदक शिजपाक दवरला. सो हे फूल 100 डिग्रीचेर खतखतोन घेवपाक जाय. फूल 100% बॉयल जाल्ले आसा. हांवें जे रायस बासमती ते बरें वॉश करून घेतला. ते फूल रायस हांव आतां तातूंत घालून घेता. आतां म्हणजे रायस जे आसा ते कूक जाल्ले आसा. तातूंत हांव घालता 1 टेबलस्पून सॉल्ट. सॉल्टाचें प्रमाण जे आसा पळय ते वयर सकयल जावं शकता. जेन्ना आमी जे फोण्ण दितले तेन्ना आमी मीठ घालूं शकता ओ कमी जास्त करूं शकता. सो हे आतां जे रायस आसा पळय ते स्टेन करून घेवपाक जाय. सो आतां म्हाजे जे रायस आसा पळय ते बरे अशे स्टेन जाल्ले आसा. ते हांवें अशा कंटेनरान घातला, ताका होल्स आसा. सो एक्सेस जे वॉटर आसा ते सगळे ड्रेन जाल्ले आसा. सो हांवें हे जे नॉर्मली आमी 80% कूक करता पळय तशें करूं ना. हांवें चडूच बॉयल करून घेतला कित्याक आमकां तशें आवडटा. नेक्स्ट हांवें हांगासर भाजी चिरून घेतल्या. सो हांवें घेतल्या भाजी हांगासर कॅरट, कॉर्न, स्प्रिंग ऑनियन घेतला आनी स्प्रिंग ऑनियनाचो कांदो असो सेपरेट घेतला. कॅप्सिकम घेतला. सोया चंक सोक करून अशे ड्रेन करून घेतला, स्क्वीज करून घेतला. देन फ्रेंच बीन्स घेतले हांवें, कॅप्सिकम. थोडे खडे मसाले घेतला जशे की तिकी, तेजपत्ता, लवंग आनी ब्लॅक पेपर, मिरयां. गॅसार हांवें एक कढाई दवरली आनी ती बरी गरम करून घेता. गरम जाल्ले कढायन एज पर रिक्वायरमेंट हांव तेल घालून घेता. गरम जाल्ले आसा तातूंत 1 बाय 1 सगळ्यो अश्यो भाजयो घालून घेवपाक जाय. सो हांव घालता कॅरट, कॉर्न जाय जाल्यार तुमी बॉयल करून मागीरूय घालूं शकता. पूण अशें तेलानूय न्हू तो बरो असो भाजून येता. सगळे आतां भाजयो तातूंत घालून ते रोस्ट करून घेता. गॅसाची आतां फ्लेम जी आसा पळय ती लो करून घेतला. लो फ्लेमीनूच ते बरें अशें शिजोवन घेवपाक जाय. जी भाजी आसा पळय ताचें उदक अशें सुटलां आनी तातूंतूच ती शिजोवन येता. सोयाबीन बीन घातलां आनी ताचें बीन उदक सुटलां तातूंतूच ते शिजोवन येता. तुमकां जाय न्हू जाल्यार भाजयो तुमी हाफ बॉयल करून मागीर तेलान अशें रोस्ट करूं शकता. पण हांव अशें करता हातून त्यो भाजयो बऱ्यो शिजोवन येता. एडिशनली तुमकां जाय न्हू जाल्यार तुमी कॅबेज, कॉलीफ्लावर कितेंय भाजी घालूं शकता जी तुमकां आवडटा ती. भाजी बरी रोस्ट जाल्ली आसा. आतां हांव तातूंत मॅगी क्यूब घालता. वेज मॅगी क्यूब आसा हो तो हांव तातूंत घालून घेता. तातूंत हाफ टेबलस्पून सॉल्ट घालून घेता. ते बरें अशें मिक्स करून घेता. तातूंत डार्क सोया सॉस घालता. डार्क सोया सॉस आसा त्या कारणान हांव तातूंत हाफ टेबलस्पून अशें घालून घेता. ते भाजयो बऱ्यो शिजोवन जाल्ल्यो आसा. सोया सॉस बीन सगळें तितून घातलेलें आसा. मीठ बीन तुमकां जाय जाल्यार तुमी चिली सॉस बीन घालूं शकता. आमी अवॉयड करता. आतां हांव तातूंत थोडो जो बासमती रायस आसा तो घालून ते बरें मिक्स करून घेता. सो हांवें हें बरें मिक्स करून घेतला. असो बॅच बाय बॅच हांव जो रायस आसा तो घालून ते बरें अशें मिक्स करून घेता. सो आतां आमचो जो फ्रायड रायस आसा तो रेडी जाल्लो आसा. हा तुमी वीथ टोमॅटो कॅचअप ओ वीथ आचार खावं शकता. हांवें टोमॅटो सॉस घालूंक ना हातून कित्याक आमी ते वीथ टोमॅटो सॉस खाता आनी वीथ लिटल बीट ऑफ आचार, लोणचें जेका म्हणटा पळय ते. सो हांवें तातूंत घालूंक ना पूण हो आतां सर्व करपा खातीर रेडी आसा. हांवें हातून फकत सोया सॉस यूज केला. कांयशीं जाणां विनेगर चिली सॉस अशें टोमॅटो कॅचअप हे बीन यूज करता. जाय जाल्यार तुमी वीथ टोमॅटो कॅचअप खावं शकता ओ वीथ लोणचें आचार अशें खावं शकता. प्लेनूच बरें लागता. त्यान जाता तितली सॉस अवॉयड करा.
कित्याक ती सॉस आसता पळय ती बरी नासता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ही घरान करून जे सॉसेस आसा पळय ती घरान करून तातूंत घालूं शकता. इवन तुमी ग्रीन पेस्ट घालूं शकता, तितूनय ते बरें लागता. तुमकां म्हाजे कडल्यान न्हू ग्रीन पेस्टाचो पुलाव जावो न्हू जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा, ओ फ्रायड रायस जावो जाल्यार हांव तुमकां म्हाज्या नॅक्स्ट विडियोन तुमकां दाखयता. तर आतां आमचो फ्रायड रायस जावन रेडी जाल्लो आसा. जे कोण चिकन लवर्स आसा आनी वेज खावपाक वाज येता जाल्यार सोया चंक घालून तुमी हो फ्रायड रायस करून खावं शकता. हाची जी सोया चंक्साची जी टेस्ट आसा पळय ती चिकनाची टेस्टाचे सिमिलर आसा. होप तुमकां म्हाजी आयची रेसिपी आवडली आसतली आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.